गोंयांतल्या अनुसूचित जमातींक विधानसभा वेंचणुकेंत राजकीय आरक्षण दिवची म्हणून केंद्रीय आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री अर्जुन मुंडा हांची गोंयच्या शिष्टमंडळान भेट घेतली। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, सभापती रमेश तवडकर तशेंच आदलो मंत्री प्रकाश वेळीप आनी अनुसूचित जमातीचे हेर फुडारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। शेनवारा हे शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां मेळटले अशी माहिती गोपा कडल्यान मेळ्ळ्या। फाटले कितलेशेच दीस जाले एसटी रिजर्वेशना खातीर एसटी रिजर्वेशनाचो जो विशय आसा तो गोंयांत बरोच तापलेलो आनी आतांच फाटींच जाल्ले अधिवेशनूय सुद्दां हो जो विशय आसा तो सुद्दां आयिल्लो आनी एसटी समाजाच्या लोकांनी ब्रिजाचेर येवन सुद्दां तांच्यांनी प्रोटेस्ट सुद्दां केल्लो की आमकां बेगिनात बेगीन एसटी रिजर्वेशन करून दिवचें म्हणून। ताचे उपरांत डॉ प्रमोद सावंत हांच्यांनी तांकां सांगलेलें सुद्दां की आपूण जे एसटी रिजर्वेशन आसा ते बेगिनात बेगीन करपाचो प्रयत्न आपलो चालूच आसा। जाल्यार आयज एसटी समाजाच्या लोकांक खातीर एक गुड न्यूज आसा ती म्हटल्यार डॉ प्रमोद सावंत तशेंच रमेश तवडकर, मंत्री गोविंद गावडे, मंत्री एलेक्स सिक्वेरा आनी माजी मंत्री प्रकाश वेळीप आनी तांचे वांगडे आयज सगळ्यांनी मेळोन केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा हांकां वचून भेट दिली। तांचे कडेन वचून डिस्कशन केलें की एसटी समाजाचे जे लोक आसा तांकां बेगिनात बेगीन रिजर्वेशन मेळचें म्हणून। जाल्यार आमकां आनीकूय म्हायती मेळ्ळ्या ती म्हटल्यार फाल्यां होम मिनिस्टर अमित शाह तांचे वांगडा सुद्दां ह्या सगळ्या डेलिगेशनाची मिटींग जावपाची आसा। ताचे उपरांतूच एसटी समाजाच्या लोकांक रिजर्वेशन मेळटलें काय ना हो जो निर्णय आसा तो अमित शाह कडल्यानूच आमकां मेळटलो अशें सुद्दां तांच्यांनी आमकां थोडक्यात म्हायती दिलेली आसा। जाल्यार एसटी समाजाचे लोक जे आसा ते तांकां रिजर्वेशन मेळटलें काय ना ते फाल्यां मिटींग जाल्या उपरांतूच कळटलें। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आश्वेकर।